फॅसिलिटीन अराउंड 200 वॅक्सिनेशन दिसाक जाता. आमचे मध्या आनी मडगांव आनी फातोर्डा मिळून आनी अराउंड 60,000 लोक 60,000 वोटर्स आहात. म्हाका दिसता लाखभर लोक आसतले भुरगीं धरले. अशें वॅक्सिनेशन जर ह्या स्पिडीन केलें जाल्यार आनी 2 वर्सां लागतली वॅक्सिनेशन सोंपपाक. ह्या सरकारान कोविडाच्या हातून पूर्णपणान मिसमॅनेजमेंट केल्लें, इन्क्लुडींग वॅक्सिनेशन. अजीम प्रेमजीन नॅशनल लेवलाचेर एक स्टेटमेंट केलें की प्रायवेट सेक्टराच्या हातान दिवचें म्हणून वॅक्सिनेशन. तेन्ना गव्हर्मेंट हॉस्पिटलां सोडून प्रायवेट हॉस्पिटलांकूय दिवपाक लागलें. हांव सरकारा कडेन मागतां की वॅक्सिनेशन कॅम्प्स सुरवात करचे. चड करून कित्याक इलेक्शन सिजन लीड्स टू अ स्पल्ट. सगळ्या कडेन जंय लोकल बॉडी इलेक्शन जालें, गुजरात नाजाल्यार महाराष्ट्रान जालें, थंय जंप स्पायक जाल्ली आहा केसीर. आतां जर हांवें इलेक्शन करूंक सोदतात, सुप्रीम कोर्टान आतां ताका आडायल्लें आहा, ताका टायम मेळटा इंटरिम पिरियड. व्हडली वॅक्सिनेशन ड्रायव्ह तांणी करची, सिनियर सिटीजनांक प्रिफरन्स दिवची आनी आमचे पॉलिटिकल वर्कर्स पळय, आमचे पक्षार सिटीजनांक प्रिफरन्स दिवची आनी आमचे पॉलिटिकल वर्कर्स पळय, आमचे पक्षाचे जे म्युनिसिपल इलेक्शनान बिजी आशिल्ले ते आतां वॅक्सिनेशन ड्रायव्हान सरकाराक आदार करपाक तयार आहात. आमी तांकां जर प्रिमायसीस जाय, आमचे गोंयकार घरान आनी ताणें करूं स्टेट गव्हर्मेंटाक आनी हेल्थ डिपार्टमेंटाक कसलोय सपोर्ट दिवंक जाय. आमच्या तरी मतदारसंघात दिवपाक आमी फुडें आहा. पूण तांणी कॅम्प सुरवात करचे. ह्या 200 लोक पर डे करूंक गेले जाल्यार हे आमकां आनी 2 वर्सां लागतली. 2 वर्सांत खूब लोक मदीं उसळटले आनी हो भंय जो हातून आहा, जो सगळो भंय स्प्रेड जाल्लो आहा, तो भंय तसोच उरतलो. तो जर पयस करूंक जाय जाल्यार यू हॅव टू टेक द वॅक्सीन. आनी आय थिंक दॅट लिडर्स शूड टेक दॅट फर्स्ट टू इन्स्पायर कॉन्फिडन्स. हांवें डिलीट केलें. हांव आज फकत हे सुप्रीम कोर्टाच्या जजमेंटा खातीर म्युनिसिपल इलेक्शनाचे 2 कॅम्पेनी रिस्पायट मेळ्ळा म्हणून हांवें वॅक्सीन घेतलें. ते इज एक्सपेक्टेड की 48 hours तुका अशें तशें जोर बीर येवंक शकता. आय कूड नॉट अफोर्ड द जोर. आतां हांवें तें घेतिल्लें आहा. हांव मागता लोकांक की तांणी घेवचें आनी सरकाराक आनी हेल्थ डिपार्टमेंटाक कसलोय सहकार्य जर जाय पडटा जाल्यार आमी दिवपाक तयार.